Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. तुम्ही ज्या तरेन सद्या गोंयभर मतदारसंघांनी भोंवतात, तुम्ही कितें ठरयलां? नरकासूर हुलपावचे पयलींच इलेक्शन करपाचें? नाही, भारतीय जनता पार्टी आम्ही सदोदीत सदांच एक इलेक्शन जालें की दुसऱ्या निवडणुकीची आम्ही तयारी करना. ते आमचे सदोदीत राष्ट्रीय पातळीर आसत किंवा स्टेटीचेर सुद्दां आसत. म्हणजे जशी म्युनिसिपालिटी जाली की फुडलें इलेक्शन आतां विधानसभा. हें उत्तर जें आसा तुमचें तें एक वर्सभर पयलीं हांव मानून घेता आशिल्लो. आतां उरल्या 6 म्हयने. एकदां 4.5 वर्सां सोंपलीं की वेंचणूक केन्नाय घेवं येता. आनी अशी परिस्थिती भितर जेन्ना तुमी मतदारसंघवार तुमची भोंवडी करपाक सुरवात केल्यात, अशें आहा की सगळ्या गाफील दवरया आनी इलेक्शन डिक्लेअर करया बी म्हणून? ना, अशें कशें आसा की अशें अजिबात ना. ह्या वेळची निवडणूक तशीच जानेवारी फेब्रुवारी पूर्ण टर्म जेन्ना सोंपतलो तेन्नाच जातली. खूब जाण म्हणटात की लोकांच्या मनात सरकारा विशीं प्रचंड असंतोष आसा आनी हाची पक्षाक जाणीव आसा म्हणून हे एक्स्ट्रा एफर्ट्स. अशें अजिबात ना. कारण कशें जाता की उलोवपाक एक पब्लीक परसेप्शन अशें क्रिएट करपाचो कांय लोक प्रयत्न करतात. पण ज्या वेळाचेर हांवें तशें आतां ऑलमोस्ट 3 मतदारसंघा भितर म्हजोय दौरो जालो संपूर्ण दिसभराचो. पण हे सकयल गेल्या नंतर सकयल ज्या तरेन हायप जो तयार केला की अशें की भारतीय जनता पार्टी भितर नाराजी आसा, सरकाराचेर नाराजी आसा, अशा पद्दतीची आमकां अजून पर्यंत खंयच दिसूना. फोंडेच्या बाबतींत हांव कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज वता कारण देर इज टू मच ऑफ टॉक अबाउट इट की रवी नायक ऑलरेडी तुमचे बरोबर आसात म्हणून, इतले की काँग्रेसीन आतां दुसरे उमेदवारय थंय घेवपाक सुरवात केली. हे इंडक्शन केन्ना जातलें काय? तुमी सारके एक मुहूर्त पळोवन टायमींग पळोवन इंडक्शन करपाक बी रावल्यात? म्हणजे जे लोक येतात तांकां पार्टी भितर आमी डेफिनेटली घेतले. पण अजून रवी नायकान येवप काय न येवप हें आमचे कडेन तेंचें डिस्कशन जावना. रवी नायकाचो चलो आसा रितेश, हो पार्टी भितर ते ऑलरेडी तांचो प्रवेश जाल्लो आसा आनी ताका लागून तेंचे अजून पर्यंत तेंच्यांनी आमचे कडेन ह्या संदर्भात पण आयल्यार तुमकां आवडटलें? नाही, डेफिनेटली राजकीय पार्टीक एखादे मनीस, कारण रवी नायक हे एक माजी मुख्यमंत्री आसात, ह्या हातुंतले बहुजन समाजातले नेते आसात आनी बरीच कितलीं वर्सां राजकारणांत काम करतात. त्यामुळे एखादे पार्टीचे अशे एखादे जर कोण येता आसत आनी तांकां मोस्ट वेलकम आसा पार्टी भितर. सगळ्याक दोळे मुखार आसा की तुमचे कांय हेवीवेट्स. आतां अशें आहा की एक काळात काँग्रेसी भितर हेवीवेट्स आशिल्ले. आतां परिस्थिती अशी आहा की हेवीवेट्स तुमचे कडेन आसात आनी त्या हेवीवेट्सांक दिसता की आपली बायल, आपलो भाव, आपली भुरगीं ही उमेदवार जावची, आमदार जावची आनी तांकां भारतीय जनता पक्षान तिकीट दिवची. जनरली म्हाका दिसता पक्षा मुखार असले प्रश्न पयलीं उद्भवनाशिल्ले, आतां उद्भवल्यात. प्रदेशाध्यक्ष म्हणून तुमी ह्या गजाली कडेन कशें पळयता? आयच्या वेळार कोणेय अपेक्षा करपाक कांय हरकत ना. अपेक्षेची पुर्ती जातलीच, 100% दितलेच काय कितें, हो विशय हांव म्हज्या हातीन ना. आनी ताका लागून ताजी तुमी शाश्वती दिना सध्या? ना, अजिबात दिवंक शकना कोणाकूच शाश्वती. कारण तो विशय जो आसा तो निवडणूक डिक्लेअर जाल्या नंतर. पक्षाचें धोरण कितें म्हणटा तुमी हाचेर? पक्षाचें धोरण हांवें तुका सांगलें न्ही, भारतीय जनता पार्टीचे आमचो जो प्रोसेस आसा, निवडणुकी भितर आमचें लॉबिंग केलें किंवा फाल्यां प्रदेश अध्यक्ष म्हणून म्हजे कडेन खूब लोक घेवन आयले म्हणून ताका तिकीट मेळटा अशी ना. म्हणजे म्हजो एखादो मित्र जरी आसलो आसत कोण आनी ताका हांवें ठरयलें का तिकीट दिवं जाय जाल्यार ती तिकीट भारतीय जनता पार्टी दिवपाक, प्रदेश अध्यक्ष म्हणून तो दिवपाचो अधिकार म्हाका ना. शक्ती प्रदर्शन बी करनाका म्हणटा? शक्ती प्रदर्शन करून त्याचो कांयच फायदो जायना. बऱ्याच जाणांक दिसता की शक्ती प्रदर्शन केलें, प्रेशरायज केल्या नंतर युक्ती प्रदर्शन मातशें चड बऱ्या पडटलें. युक्ती आसत, शक्ती आसत, हें प्रदर्शनां आमचे कडेन कांयच चलना. तुमकां मगोची गरज दिसना आयच्या घडयेक? एक अशी कन्सिस्टंटली म्हणटाले की दोन्ही पक्ष बरोबर असल्यार इट बिकम्स अ व्हेरी फॉर्मिडेबल प्रपोजिशन. आज तुमकां ही गरज दिसना काय? तुमकां दिसता की मगोची स्वताची अशी टक्केवारीत ना जी आसा ती फक्त ढवळीकारांची आनी तांची इंडिव्हिज्युअल कॅन्डिडेटांची? जें तुमी सारकें उलयलें. कारण आज जें आसा पळय मगो पक्ष अशें न उरता, तें केवळ ढवळीकर बंधू अशें तें समीकरण जाल्लें आसा. ते कितें करतात, एखाद्याक समजा आमी कोणाक तिकेट दिवना जाल्यार मागीर तो कोणाक मेळना ताका तेंची तिकेट. तांचे कडेन जे तुमी हाची पयलींचो इतिहास काडून पळयात, तेंच्यांनी ज्या भागांत तिकेटी दिल्यो थंय ते उमेदवार तिकेटी सोंपली की तेंचें काम सोंपलें. थंय तेंचें संघटन म्हणून जें आसा, तांगे फाटले 2 आमदार सुद्धा तुमचे बरोबर आहात. कोणाचे ते मगोचे? ते आयले ते स्वताच्या ताकदीचेर. कसले ताकदीचेर आयले ते मागीर तुमचे बरोबर आसात? आमचे बरोबर आसात. पण ते जे तेंच्यांनी, हांवें अशें म्हणलें की तेंच्यांनी एक तरी मतदारसंघा भितर स्वताचे ताकदीचेर ऑर्गनायझेशन बेज कितें आसा जाल्यार दाखोवचें.
भूमिपुत्र बिलाचेर इतलो बोवाळ जालो. सो प्रदेशाध्यक्ष म्हणून पक्ष म्हणून आज तुमचो सरकाराक सल्लो कितें? म्हजो सरकाराक सल्लो असो की सरकारान एकंदर फायनली ही लोकशाही आसा. लोकशाही भितर एखादी गोष्ट लोकांक दिसता की येस ही जर केली आसत जाल्यार ही गोंयाक लागून त्रासदायक जावपाक शकता आनी तातूंत कांय बदल घडोवपाक जाय अशें जर सरकार दिसता लोकांक. कारण फायनली हें आमी लोकशाही आसल्या मुळे लोकांचेर लादपाक जायना एखादी गोष्ट. कारण आमी म्हाका याद जाता की आमी त्या वेळाचेर तें सनसेट क्लॉज वगैरे केलें आनी ताचो बरोसो त्या वेळाचेर आमकांय त्रास जालो आनी ताका लागून अशें लादप जें आसा तें आमी करपाक जायना अशें म्हाका प्रामाणीक दिसता. आनी ताका लागून तें भुमिपुत्र हो शब्द गेलोच पण तें सरकारानूय अजून फुडें व्हरूं ना, गव्हर्नराक सायनींग धाडूं ना. त्यामुळे म्हाका दिसता की सरकारान हाचेर लोकांक ज्या पद्दतीन जाय त्या पद्दतीचो बरो निर्णय ह्या संदर्भांतलो घेवचो.